गोंय राज्य जैवीक विविधताय मंडळान पावसांत रानांतल्या रोयणींचेर जावपी अळमी मोठ्या प्रमाणात काडची न्हय म्हूण लोकांकडेन मागणी केल्या। अळम्यांच्या जातींचो सांबाळ करपा खातीर लोकांनी रोयणींचेर 50% तरी अळमी दवरची, सगळी पुसून काडची न्हय म्हूण सांगलां। रानांत रोयणींचेर जावपी सगळीच अळमी व्हड प्रमाणांत काडटकर पर्यावरणाचो समतोल इबाडटा। आयज अनेक अळम्यांच्यो जाती नश्ट जाल्ल्यो आसात। तशेंच पुराय वाड जावनाशिल्ली बारीक अळमी काडिल्ल्यान फुडल्या येवपी वर्सांनी अळमी उगपाचें प्रमाणय कमी जायत वता। फुडल्या वर्सा अळमी येवपा खातीर पुराय वाड जाल्ली अळमी रोयणीचेर कुसपाक जाय आनी मातयेंत विघटन जावपाक जाय। तशेंच अळम्यांचे बारीक कळे काडपाच्या प्रकाराक लागून रोयणींतल्या वाळटीच्या अळयांकय धोको निर्माण जाता आनी पर्यावरणाचो समतोल इबाडटा। पर्यावरणाचो समतोल इबाडिल्ल्यान माकड जोरासारको संसर्ग पातळपाची शक्यताय आसता। खाजगी रान मालकांनी आपल्या रानांतल्या रोयणींचेर उगपी अळम्यांच्या जातींचो सांबाळ करपा खातीर यत्न करचो अशें मंडळान मागणी केल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।